आयज हांव तुमचे मुखार तिसरी यत्तेची पोरसांत फळां जळा मळा ही कविता घेवन आयलां. चलात तर शिकया न्हय. भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिसता? फळ. कसलें तें? पणस. बरोबर. आनी ही कितें? केळी. म्हळ्यार खूब केळी आसात. केळ्याचो घड. हे कितें? तवशी. बरोबर न्ही? आनी तुमकां खबर आसा, ही जेन्ना ल्हान आसतात तांकां कितें म्हणटात? पिपऱ्यो. आनी ही फळां कसलीं? जिबेक तुमच्या उदक सुटलां आसतलें. तोर. बरोबर न्ही? ही तोरां. आनी ह्यो चिंचो. हो कितें? हो कोण? कितें दिसता चित्रांत? दुदी. आनी हें दिसता तें पोरसूं. पोरसूं म्हटल्यार घराच्या सायडीक जी झाडां आसतात, फळांची झाडां, तांकां आमी कितें म्हणटा? पोरसांतलीं फळां. कळ्ळें न्ही? पोरसांतलीं झाडां आनी तांकां लागपी फळां. आयज आमी ह्या पोरसाचेर एक कविता शिकया. पोरसांत फळां जळा मळा. पयलीं आमी वाचया आनी मागीर कविता म्हणया. म्हज्या फाटल्यान वाचात हां. पोरसांत आमच्या फळांच फळां, रंग वेगळे तांचे वेगळ्यो कला. पणसार पणस, कांट्यारे, पोटांत भरल्या रसाळ घरे. म्हळ्यार कितें? पोरसांत खूब फळां आसात. म्हळ्यार फळांच फळां. फळांच फळां म्हळ्यार खूब फळां. रंग वेगळे. आतां हांवें फळां दाखयलीं ती पळयलीं न्ही तुमी? तांचे रंग एक सारके ना. पांचवेले पांचवेच ना. हळडुवेले हळडुवे ना. तर तांचे रंग वेगळे आसात. आनी तांच्यो वेगळ्यो कला. कला म्हळ्यार ते दिसपाक वेगळे भशेन दिसतात. तांची रूच वेगळी आसा. न्हय? म्हळ्यारूच वेगळ्यो कला. पणसार, आतां हांव फुडलें दाखयता चित्र पळयात. हो पणस. पणस पळयला तुमी? ह्या पणसाक कांटे दिसतात. वयल्यान खडबडीत आसा तो. काटेरी आसा. कळ्ळें न्ही? पूण तो पिकतकच, हो पिकिल्लो ना, पिकतकच जेन्ना आमी तो फोडटात म्हणल्यार कापतात, तातूंतल्यान आमकां असो कापतात तो आनी मागीर आमी दिसता तो काडटकच अशे गरे आमकां खावपाक मेळटा. कशे लागतात ते गरे? एकदम गोड. म्हळ्यार रसाळ. रसाळ म्हळ्यार गोड. घरे. हाचें नांव कितें? घरे. त्या पणसाच्या पोटांत कितें आसतात? रसाळ घरे. गोड गोड घरे. वयल्यान जरी काटेरी दिसलो जाल्यार भितर मात ताच्या पोटांत गोड घरे आसतात. बरें, तर फुडली कविता फाल्यां शिकया. नाजूक कवळी तवशा पिपरी, माटवार बसल्या न्हावन न्हवरी. केळ्यांचो घड ताची हातभर सोंड, सोंडीच्या तोंडार तांबडे तांबडे बोंड. आतां हाचो अर्थ कितें तें आमी पळोवया. ही पळयात तवशी. ही जी ल्हान दिसता तिका तवशें म्हणनात, तर ताका म्हणटात पिपरी. आनी ती नाजूक आसता, तन्नी आसता. म्हणल्यार हातान जरी अशी धरून अशी मोडली जाल्यार ती टट करून मोडटा. आनी दिसता पळय कशी चकचकीत सुंदर. म्हणून तिका न्हवरेची उपमा दिल्या. न्हवरी म्हळा. आनी
ती न्हेसून बी तयार जावन जशी न्हवरी माटवान वचून बसता तशी ह्या तवशेच्या झाडाकूय माटव घालतात. माटव म्हटल्यार पळय हांगा दिसता तुमकां काळे अश्यो वायरी कश्यो दिसता न्ही, तो माटव घातला. म्हळ्यार ही वाल जाता न्ही ती वयर चडटा म्हणून ह्या झाडाक माटव करतात आनी त्या माटवार चडयतात. आतां हें व्हडलें तवशें, हातून बियो आसात पळयल्या तुमी, पूण जी पिपरी आसता ती एकदम कवळी आसता आनी तातूंत बियो बी जाल्ल्यो नासता. तरिका म्हळ्यार तूं न्हेसून बी तयार जावन माटवार न्हावन धुवन बसल्या. मागीर केळ्यांचो घड, हो केळ्यांचो घड म्हटल्यार एक केळें ना तर खूब केळी आसात म्हणून तांकां केळ्यांचो म्हणा. घड म्हळ्यार आख्खी जेन्ना केळी एकठांय आसता ताका म्हणटा कितें घड अशी. ताका हातभर सोंड म्हळ्यार केळीच्या फुडें मदीं देठ आसता ताका म्हणटात सोंड आनी हें तांबडे जे दिसता तें फूल, तांबडे तांबडे बोंड. हें बोंड म्हणजे हें फूल ताचें आनी हें फुलता तशें तशें ही ल्हान ल्हान दिसतात न्ही केळी जायत वतात. फुडें वाचया. कोयतुलां कशीं आंबट आंबट चिंचो, कित्याक रे आंबाड्या मोडटा तांकां बोचो. फळांच फळां पोरसांत जळामळा, घरांत बाळकां तशीं पोरसांत फळां. आतां कोयतुलां म्हळ्यार कोयती जी आमी कातरपाक, झाडां कातरपाक, भात कातरपाक वापरता ती कोयतूल. पळयात ही कोयती कशी दिसता. ह्यो कितें चिचो. कश्यो आसतात त्यो, खातना कश्यो लागतात, आंबट आंबट न्ही. तांकां ती दिसता ताजे वयल्यान कोयतुलाची उपमा दिल्या. कोयतुलां कशीं आंबट आंबट चिचो आनी हे आंबाडे. आतां अशेंच बळे बळेच म्हणा की आंबाड्यानो तुमी कित्याक तांकां चाळयतात. म्हणजे ती फळां सुद्दां एकामेका कडेन खेळटात, उलयतात, हांसतात, मजा करतात अशें हांगा सांगलां. आतां अशें कोण करता. घरान जेन्ना खूब भुरगीं आसतात तेन्ना ती बी अशीच करतात, एकमेका कडेन खेळटात, हांसतात, उलयतात, मस्ती करतात. तशींच ही पोरसांत फळां एकामेका कडेन उलयतात, हांसतात, खेळटात, मस्ती करतात अशें आमकां ह्या कवितेंतल्यान सांगलां. म्हणजे फळांच फळां पोरसांत जळामळा म्हणजे हेवटेन तेवटेन सगळीं फळांचीच झाडां अशीं दिसतात पोरसांत. तशींच घरांत बाळकां आसतात तशीं हीं पोरसांत फळां. पोरसांत आमच्या फळांच फळां, रंग वेगळे तांचे वेगळ्यो कला. पणसार पणस कांटिया रे, पोटांत भरल्या रसाळ घरे. तेंगशेर चडलां आंब्याचें तोर, वाऱ्यार धोलता जशें अवजाळें पोर. धोलयो दुदी दुडू दुडू धांवता, धांवत वचून पाडसार बसता. नाजूक कवळी तवशा पिपरी, माटवार बसल्या न्हावन न्हवरी. केळ्याचो घड ताची हातभर सोंड, सोंडीच्या तोंडार तांबडे तांबडे बोंड. कोयतुलां कशीं आंबट आंबट चिंचो, कित्याक रे आंबाड्या मोडटा तांकां बोचो. फळांच फळां पोरसांत जळामळा, घरांत बाळकां तशीं पोरसांत फळां.